तुझे कुटुंब एकठांय जाता पेज 20 836. Bapa आमचो तूं मोकोताय आमची मोदेची सुखदाताय ओ मोगोलकून दिन वाजता कोंग आपले जिवीत तुका भेटो तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगूत जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगूत जाता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसो. तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटून घेवच्याक. इतले म्हयने जाले आमच्यान हांगसर गोंयांतान मिसाक येवंक जायनासलेलें. आमची इतली आवड आसलेली. सगळीं जाणां म्हणटालीं केन्ना स्टार्ट जातलें मीस. दुसरे सुवातेचेर स्टार्ट जालेलें आसा. आमी बंदोबस्त केल्ली पयली जुनाचे 8 पूण कोविडाक लागून भिरांत न्हय पूण तुमची काळजी घेवपाक आमी म्हणलें आमी घेवचें न्हय. मीस घेवंक ना आमी. कित्याक फिरगोजीनी कितें जाता आयली म्हणटच तांकां हिंच्या वाड्यांतली हिंच्या समुदायांतली कंट्रोल करूंक जातात. हांगसर आख्ख्या गोंयांतलो लोक येता कशे भशेन म्हणून आमी तांकां हांगसर घेतल्या. सुबेज लोक आयलो जाल्यार कोविडाक लागून एमएचे हाका लागून एडवायजरी लागून आमच्यान घेवंक जायनासलेलें. ताका लागून काळजी घेवच्याक आमी घेवंक नासलेले. आतांय म्हूण हितून आमी सगळ्या जाणांक काडपाक तयार आसा पूण तरी पूण आमी तुमकां म्हणलें तुमी तुमचें नांव बऱ्यात आनी हे भाशेन 100 लोकांक तरी आमच्यान हे भाशेन घेवंक जाता. बाकीची म्हणणाय हांगसरलीं ती सदांच मिसाक येतात. ती म्हणणाय तो आनी एक ग्रूप तांचो करूंक जाय आमकां आनी ती म्हणणाय तो सदांच येतात मिसाक. हे भाशेन हाका लागून आमी 200 मनशांक घेतात हांगसर पूण 100 तरी एनावन्स केल्ली येवंक जाय न्हय. ते भाशेन ताका लागून आमी हे भाशेन केलेलें आसा. हें समजून घेयात तुमी. तर ह्या मिसान आतां आमी वांटो घेतना पयले सुवातेर आमी देवाचीं भुरगीं देवा सारकीं आमी जावंक जाय. आमच्या चिंतनांनी उतरांनी कोन्यांनी आमी खूब पाटी ते भाशेन केलेलें आसा आनी तेन्ना आमकां बरो आनंद मेळ्ळलो आसा, शांती मेळिल्ली आसा. पूण जेन्ना दुसऱ्यांनी आमकां वायट केलां तेन्ना आमी वायट जावंक लागल्या. हातून आमी चुकल्या. पूण चुकल्यांक कित्याक लागून? कित्याक आमी जेजूक त्या वेळार चिटकोन रावंक ना. ती कितें म्हणटात कोत्तात तें आमचेर घेवंक फावना. तें जेजूचेर घेवन आमी ताचे गोठायन तांकां बरें दाखोवंक जाय जेन्ना ती आमकां वायट कोत्ता पळय तेन्ना उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान. ही गोठाय आमकां नासलेली पूण आतां आमकां समजणी थोडी तरी मेवलेली आसा. जेजू आमकां दाखयतलो कशे भशेन ताचें जिवीत जें आमचें सवें आसा ताका लागून तो आमचें सवें असलो वावर कोत्तलो. हें सगळें घडच्याक पयले सुवातेर आमच्या सगळ्या पातकांची आमी दूख धरया आनी ती सायबा तूं काडून उडय आमकां भितरल्यान स्वतंत्र कर आनी तुज्या पवित्र आत्म्यान भर म्हणून सगळ्यांना हात जोडया, दोळे धांपया आनी काळजान थावन देवाचें बोगसणें मागया आनी एकामेकाचें. बरोबर आमी सगळीं म्हणया हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर पुदिदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. मागुया. देवा
आमच्या कोणवाळे बापा, मनशा कुळाक आदले पातकी गोटींतली निवारच्याक तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत तुवें धाडलोय. तुजे ओगणीत दोळ्याची कुरपा घेवन आमी भोक्तीपणी आशेवन रावता, तर खरे स्वतंत्रायेचें इनाम आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. इजायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाका इस्रायेलांत पवित्र म्हूण वंदितात तो सर्वेस्पोर देव म्हणटा. खरेंच सियोनाचे पोरजे जेरुजाल्यांत तूं बिराड करतली आनी आनीक रुदोन करची नाय. तुजो उलो कानार पडना फुडेंच तो तुजी दया करतलो. तुजो ताळो आयकना फुडेंच तो तुका जाप दितलो. सर्वेस्परान तुका दोगदोगांचो उंडो आनी उपद्र्यांचें उदक दितोस तुजो गुरुजी आनीक लिपोन रावचो ना. पूण तुज्याच दोळ्यांनी तुज्या गुरुजीक तूं देखतली. तूं उजव्यान वो दाव्यान वच. तुजे फाटल्यान तुजे कान हीं उतरां आयकतले. हीच ती वाट, तसोच चलून वच. जमनींत बी ओंपताय ताका तो पावस धाडटलो आनी जो उंडो जमीन उत्पन्न करता तो रुचीचो आनी गोठायेचो जातलो. त्या दिसांनी तुजीं गोरवां लांब रुंद मैदानार चरतलीं. जमीर कामायस करपी बैल आनी गाडवां सुपां वारें दिवन आनी दांत्र्यान किसून नितळ केल्लो खारो उरोव खातलीं. ज्या दिसा खोटांचो भस्म जातलो त्या व्हडल्या निसंतानाच्या दिसा सगळे उंच पर्वताचेर आनी सगळ्या दोंगरांचेर जोरी फुट्टल्यो आनी उदकाचे व्हाळ व्हांवतले. सर्वेस्पोर आपुणूच मार फार करून आपले पोरजेचे घाय बांदून बरें करतलो. त्या दिसा चान्नें सुर्याच्या वता इतलें कडक जातलें आनी 7 दिसांचें वत एकाच दिसा पडलोले भाशेन वत 7 पावटी कडक लागतलें. देवाचें उतरें. देवाचें वळखकार. हे आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरात ती सगळीं सुभागी. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरात ती सगळीं सुभागी. सर्वेस्पराक वाखाणात तो भोव बरो. ताच्या मानाक स्तोत्रां गायात. आमचो देव भोव मोगाळ. ताका आमी वाखाणूंक फावो. जेरुजालेम शार सर्वेस्परूच नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या परदेशांक तोच परतून हाडटा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरात ती सगळीं सुभागी. फापसोल्लीं काळजां तो नव्यान बरीं करता. ताचे गाय बांदून तो पेकयता. नोकेत्रांचो आंकडो ताणेंच थारायला. दोरेकाक तो नांवान वळखता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरात ती सगळीं सुभागी. तोर आनी बळिश्ट आमचो सर्वेस्पोर. ताच्या जानवायेक मीत मेरना. खालत्यांक सर्वेस्पोर उंच काडटा. नोश्ट्यांक तो जमनीर शेवटिता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरात ती सगळीं सुभागी. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू जुदेवांच्या देवस्थानांनी शिकयत सुर्गे राज्याची बरी खबर परगटीत आनी संवसार आनी सर्व जिन्सांचो पिडा रोग बरो करीत सगळ्या नोगरां गांवांनी भोंवतालो. आपल्या 12 शिश्यांक आपूण हाडून जेजून तांकां मेळ्ळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळ्ळे आत्मे काडूंक आनी सगळे जिन्सांचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली.
ताणें तांकां अशें म्हणलें, इस्रायलाच्या घोराण्यांच्या सांडलोल्या मेंढरांसरशीं वचात आनी वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवंत करात, कोडकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतला, फुक्यां दियात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. तुमी फुकें घेतला, फुकें दियात. हाचेर आमी नियाळ करया. पयले सुवातेर देवान आमकां ह्या संवसारांत हाडल्यात. हें एक फुकें देणें. आमी जाणो की देवान हे भाशेन आमकां ह्या संवसारांत हाडल्यात आनी देव आमची परस कोत्ता. ताणें प्रत्येकाक देण्यांनी भरलेलीं आसा. कुडीच्या देण्यांनी, मोनाच्या देण्यांनी, भावनाच्या देण्यांनी आनी आत्म्याच्या देण्यांनी. पूण ही देणी आमचे कडेन आसा म्हणून कशी आमी जाणो? जेन्ना आमी दुसऱ्यां बरोबर ल्हानपणा पासून जियोंक लागता तेन्ना ही देणी आमची दिसतात. भुरगीं केन्ना केन्नाय बरें उलयतात. तांकां एक सांगलें की ना रोखडीच ती मनांत दवरतात. तांकां विचारलें म्हणटच ते परतून सांगतात. आमी जाणोन की तांकां गिन्यान आसा म्हणून. पूण तितलेंच न्हय, थोडी बरी भाशेन पळयतात. एक पाटें अशें जालें, एकलें भुरगें ती लॉक, ते हाचे नंबरांचें लॉक आसलेलें, ताणें सुत्रायेन तें पळयलें की तें हिंचे नंबर हाडले पळय ते उक्ते केला पळय तेन्ना. आनी दुसरें पळय लॉक हाडलें दुसरेशी, तांच्यान उकडूंक जायना जालें. हें भुरग्यांक गेलें, ते नंबर कशे भाशेन आहात ते पळयले आनी थंयसर वचोन ताणें ते नंबर सगळे जोडले आनी उक्तें केलें. ती इतली वजाप जाली कशे भाशेन हे भुरग्यान ते सकयल वचोन पळोवन वयर येवन ताका ही मदत केली. तें तांचें भुरगें नासलोलें. ती वजाप जाली. ती म्हणूंक लागलें, हें भुरगें बरें निरीक्षण करता, म्हणजे बरें पळयता, चोत्रायेन पळयता आनी सगळें जाणा. म्हणटच ती पळयात, हे भाशेन ती देणी वाडटा. आनी कोण म्हणून तो आमी कांतारां कोत्ता, पूण हे मागीर त्याच कांतारांचेर आनीक आपले ट्यून जोडून कोत्ता, वो आनीक उतरां घालतात. तांकां म्हणटा वय कला आसा. माय कशे भाशेन रांदता तें धाकटुलेंच आसतना पळयतात आनी आपुणूय करूंक लागता. हे भाशेन ती देणी वाडोवंक लागतात. आनी तांकां जितली आमी बरें म्हण बरे भाशेन वाह कोत्ता तेन्ना ती तांची देणी वाडोवंक लागतात. आयज जेजू आमकां कितें म्हणून सांगता? जशे भाशेन तो आसलोलो, तो चुचुत्तालो आनी लोकांक बरो कोत्तालो उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान, तेच भाशेन हे गूण ताणें आमकां सगळ्या क्रिस्तांवांक दिलेले आसा. कित्याक आमी क्रिस्तांव सोबे आसा. ताचे गूण आमचे सोबे आसा आनी आमच्यान ताणें केलां ते भाशेन करूंक जाता. आतां तुमच्यान त्या त्या पावंड्याचेर करूंक जाता. म्हाका म्हणलें तूं आनी एक पावंडो दिल्लो आसा. हांगसर लोक आयलो म्हणटच हांवें मागणें करूंक जाय. ताका एकवटोन तुमचेर हात धरूंक जाय. ताका एकवटोन तुमचेर मागणें करूंक जाय. ताका एकवटोन तुमचें आयकूंक जाय. ताका एकवटोन तुमकां बोगसूंक जाय. ते भाशेन करीत तर ताचो अणभव म्हजे सोबेन तुमकां घडटलो. पूण तुमी कितें करतल्यात? तुमकांय जबाबदारी आसा न्हय. घरांत आसली म्हणटच तुमच्यानूय तेच भाशेन करूंक जाता. जेजूक एकवटोन घोव बायलांनी एकामेका बरोबर बरे भाशेन उलोवंक जाय, समजून घेवंक जाय. जेजूक एकवटोन भुरग्यांचो परमोस करूंक जाय. खूब पाटी भुरगीं ते भाशेन कोत्तात आनी तुमकां तें आवडना. तेन्ना कितें करतल्यात? तुमकां राग येता. राग आयलो म्हणटच आमी कितेंच कितें म्हणूंक लागता आनी कितेंचें कितें करूंक लागता. मागीर आमकां तें बरें दिसना.
मागीर ते सोयेर पडलें की ना मागीर ती सोय आमकां कंट्रोल करता अशें जाता. असल्या स्थितींत आमी ताका परतून येवंक ताचेशी येवंक जाय कित्याक तो म्हणटा आमकां आमीच जी ताची आसलेली हांव ती आतां बरी ना तो चुचुत्ता आनी तो आपले दूत आमचेशी धाडटा कशे भाशेन प्रत्येका उद्देशें कोण येता आनी जेजूक एकवटोन आमी तांकां कितें बरें म्हणलें केलें की ना तेन्ना तांकां बरें जातलें. हे भाशेन आमचें सगळें अदीक आनी अदीक जेजूचें जिवीत आनी ताचें बरेंपण वाडच्याक सदांच रातची 5 मिनट जेजूक सगळीं आमची चिंतना भावना त्या दिसाची आसा बरी वायट पोजडी नाका जाल्ली सगळीं ताचे सोबेन दवरात. न्हिदताना कांयच तुजें सोबें दवरी नाकात सगळें ताचेर दवरात. आमकां एक बरी रात विसवाची मेळटली आनी रातभर जेजू आमचे सोबें वावुरतलो आनी सकाळीं उठलीं की ना ताका एकवटोन पोत्तून आमी हो दीस ताचे बरोबर सारूंक हे भाशेन जियोया आनी पळयतल्यात तुमी आख्खो दीस मागीर ताचे बरोबर सारून आमी आनंदान जियेतल्या. केन्ना केन्नाय सारकें जावचें ना तेन्ना त्याच वेळार तें कितें सारकें जावंक ना तें जेजूशी दवरात आनी तो तुमकां तातूंतली सुटका दितलो. परतून फुडलीं पावलां मारूंक लागत. मिस्टेक जाली म्हणून आमी मिस्टेक केल्या खरी पूण तो आमकां रोखडो बक्षिता ताची वचोन रोखडेच म्हणजे भितरले भितर बक्षणे मागात आनी तो आमकां फुडलीं पावलां मारूंक दितलो. हे भाशेन तो जियेत सगळें बरें जावंक लागतलें तो करतलो. आमच्या हात अशें उंटीन दवरया दोळे बंद करुया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत येता. सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सवें आसा. जेजू सवें तें दवरया. तें आमचें सवें दवरी नासतना ताचें दवरलें म्हणटच तातूंतली आमकां सुटका मेळटली. बरें पळय तें अदीक बरें जावंक लागतलें. वायट आहा तें काडटलो आनी ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण भरून काडटलो. देण्यांनी भरलेलीं आसा फुंक्यां ताणें आमकां दिलेलीं आसा. हें सगळें फुंक्यांनी आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. सो खुशेन बरीं उतरां बरी चाल बरें करप हें सगळें आमी जेजू सवें करया आनी सुर्गेचें राज आमच्या काळजांत येवन आमी तें सगळ्यांक आमच्या उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान परगोडटलें. हांव जेजू ही कृपा तुवें आमकां सगळ्यांक दिल्याय. आमचें सगळें जिवीत सगळीं इंतेसां तुका आमी ओपून दिता आनी ह्या वेळार आमी सगळ्या संवसारा पासून मागया हें कोवीड जें जालेलें आसा तातूंतली आमकां सुटका मेळच्याक आनी फुडें आमचें जिवीत सारकें जावच्याक. सोर पोदेतारा आनी काकलूत सरा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाडायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंत्रणां खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बेटोणीचें गायन घेवन आतां आमी जेजूक एकवटून रावया. C3 आमची सगळीं गुपीत चिंतना पेज 28 C3.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितान आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदेदार आनी शासनांच्या देवा, सर्व काली आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी शासनीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरोंतरी गायतांव. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. हूं सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय. हूं सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबाडताचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एकालची इतलें पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तुजे पती बागयोन झुजे बागयोन दोर्म दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवलें ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनां. आमेन. फुंक्यान आमकां सगळें दिलेलें आसा. जेजूक आमी एकवटोन हें सगळें आमचें सगळें वाडच्याक ताची देणी कुडीची मनाची आत्म्याची सगळीं आमची इंतेसां मनांत दवरया. सगळ्यांक जांकां आमची मागण्याची गरज आसा तांकांय आमच्या काळजांत दवरया. आनी जेजूक एकवटोन ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आतां सगळीं जाणां म्हणया, आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायणेक पुडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवच्यान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रावसोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौरून दुतांक पडलें आनी आतां आमकां हांगासर हाजीर आसलेल्यांक आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्दाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. तुका आमची गरज. पेज 71 D43. तुमी थंयसरूच रावात, आमी तुमकां कोमयां दिवंक येतल्या. जाग्यारूच उबी रावात, कोमयां दिवंक पाद्री तुमचे सुरशीं येतलेत. Shame
दोळे धांपून आमी जेजू बरोबर हो वेळ साधतना भितरल्यान सगळें आमचें आसा तितलें ताचें स्वाधीन करुया, ताका तें ओपून दिवया. ताका तितलें आमी जोडून दिलें म्हणटोच तो आमकां आनिकूय ताच्या देण्यांनी बोत्तलो. हे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. कोणवाड्या बापा, तुज्या दिव्य जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटों आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं हें आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसात. दिनवासता हांव तुमकां सगल्यांक तोकोस घेवन व्हडा मोगान सायबाच्या गोंयांतान तुमी आयल्यात. हें मीस भेटोवच्याक भेटयलां आनी तुमी देण्यांनी भरल्यात. जेजू आमचें सगळें आसा. हें व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें. तो आसत जाल्यार आमकां कसलीच भिरांत ना आनी खरी भिरांत ना आमकां. तर तुमकां हांव दिनवासतां देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं जाणां आमकां हांगसर मदत करतात तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे मिडियाक लागून एप्रिलाचे 12वे सान ते आमकां मदत करतात. तांकां लागून कितल्या जाणांक हजारांनी आख्ख्या संवसाराक आमचे मिसान वांटो घेवंक मेळ्ळलो आसा. आनी आतांय तुमी थोडीं जाणां हांगसर आसात पूण आख्ख्या संवसाराक लोक हे मीस पळयतात आतांच्या आतांच हो दिसभर. ताका लागून म्हाका लोकांन सुचना केलेलीं आसा पूण आतां हांवें पोत्तून मनन केलेलें आसा. सकाळचीं 2 मिसां आसा पळय आतां म्हणनाय तूं 7 आनी 8 ही दोनूय आमचे भाशेन जातली. आदल्या मिसाक हांवें म्हणलेलें पयलें मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. इंग्लीश भाशेन केलें तर आमचो लोक म्हणनाय तूं तितलो भाग घेना. ते थोड्याच जाणांक पावतले. तर आमी दोनूय मिसां सकाळचीं 7चे आनी 8चे इंग्लीश भाशेन आमचे भाशेन दवरलेलें आसा. सांगे आमी आमचे भाशेन करूंक गेल्लो प्रोग्राम पूण तो ऑनलायन. तुमी हांगसर येवचे नात. 6:30 स्टार्ट जाता कित्याक लोक घरा येता न्हय तेन्ना तांकां भाग घेवंक जाय. हाका लागून हो प्रोग्राम आमी काल सुरू केल्लो पूण टॅक्निकल डिफिकल्टी आसलेल्यो. ताका लागून तो सारकोच विस्कटलो. सगळ्या जाणांक टॅक्निकल एडवायजरींक हाडलो आनी हो वेळ आमचो तसोच गेलो. वेळ आमकां मेळोंक ना. पूण आयज सगळें बंदोबस्त करतले हांव. पूण सांगे 6:30 थान 8 पर्यंत आमचो तुमकां एक कार्यक्रम आसतलो. पयलीं म्हणनाय तूं पवित्र बुजवण सगळें तुमच्यान ऑनलायन पळोवंक जाता. त्या उपरांत इंग्लीश भाशेन मीस करतले हांव कित्याक आयज दिसभर करूंक जावना. पूण थोड्या जाणांक इंग्लीश भाशेन हांगसरूच न्हय पूण आख्ख्या संवसाराक जाय तांकां हांगसर केलेले इंग्लीश मीस. पूण हांगसर आमी भाग घेतना तुमकां म्हणनाय तूं आमचे भाशेन करया तें सांगेचें इंग्लीश भाशेन करया. मागीर तेर्स पूण ते भाशेन 6:30, 7, 7:30, 8 पर्यंत हे भाशेन इतलो कार्यक्रम आमच्यान तुमचे पासत करूंक जाता. तातूंत आमकां सांताचोय म्हणनाय सांताची म्हायती मेळटली. आनी हे भाशेन हो कॉम्पॅक्ट प्रोग्राम
आमचो लोक खूब पाटी इंग्लंडचे प्रोग्राम ऑस्ट्रेलियाचे प्रोग्राम पळयतात पूण हांगसरलोय तांकां प्रोग्राम पळोवंक जाय आमी आतां हो तो कस घेवन तुमचे पासत कोत्तेले हांव तो तुमी हे मनांत दवरात आनी दुसऱ्यांकूय सांगात सगळीं आतां आनी फाल्यां कशें आसतलें मिसां आनी ह्या सुमानांत तेच भाशेन 7 आनी 8 मागीर 9 ती 5 उमांक लोकांक येवंक मेळटले आनी ट्युरिस्टूय येतले आतां आमकां पोत्तून तुमी पळयलां खूब बंदोबस्त केल्ली ते म्हण हितून गव्हर्मेंटान आमकां मदत केल्ली हे बॅरिकेड्स घालपाक म्हाका हे बॅरिकेड्स सदांच घालूंक जाय पूण कसले बॅरिकेड्स ते म्हाका पळोवंक जाय आतां असले घातलेले न्हय ते म्हण हितून बरें आसलेले पूण ह्या फुडें आमी ताचेकीन बरें करूंक सोदता म्हणटा आमच्या मनान आहा आमकां थोडी मदतूय जाय जातली ते घालपाक हें पळय आतां थंयसर हें पेंडॉल कशें आसा थंयसरल्यान सगळ्या लोकांक भितर हाडच्याक बरे भाशेन वेवस्थीत सगळें करूंक जाय आमकां नाजाल्यार हांगसर कांयचे कांय कशे भाशेन लोक येतालो आतां शिस्तीन येवंक आमी ही मांडावळ कोत्तेले हांव केलेली आसा प्रयोग केलेलो आसा पूण आतां आमकां फुडें पावलां मारूंक जाय तुमची मदत आमकां सदांच आसतली म्हणून म्हाका खात्री आसा आनी आमी बरें पळय करया सगळ्या लोकां पासत हें वर्ल्ड हेरिटेज संवसाराक आख्या संवसाराक थान लोक येता आनी आमी खूब बरें करूंक सोदता कांयचे कांय न्हय आमचो सांत आसा हांगसर तो कितलो बरो आसा पूण ताका कोणूच येतात लोक आनी वेतात खंयसर आहा ते पर्यंत नकोत गायड आसत जाल्यार ते मागीर कितेंचे कितें सांगतात तांकां आमकां बरें करूंक जाय खरेपणी आनी तुमचो सहकार आसतलोच आमकां आनी आमी तुमचे बरोबर बरेंपण करतले हांव देव बरें करून तुमकां सगळ्यांक उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पुदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो हेंचो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत जेजू बरोबर पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा आमेन वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचें व्हड उपकार पेज 222 T43 तूं आमची राणी विसरो नाका गे आमची मागणी कोणादी आमकां मुखानी रोडच्या आमची पाताय आमी सोमेस्ताची विनोती कोर माये तुझ्या पुता लागीं आमी जोडूच्या सर्गीची देणी विनोती कोर माये तुझ्या पुता लागीं आमी जोडूच्या सर्गीची